कारणा दाखय नोटीस जारी करून लेगीत इमारत मालक सुनावणेक हाजीर न राविल्ल्यान पणजी शार महामंडळान राज्याच्या राजधानीतल्या असुरक्षीत इमारती विरोधात खर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला। पणजेतल्या 18 इमारतीच्या मालकांक नोटीस धाडिल्ल्यो। नोव्हेंबर 2021 ते जानेवारी 2022 ह्या काळान जाल्ल्या सुनावण्यांक हातूंतलो एकूय जाण हाजीर रावंक ना अशें सुत्रांकडल्यान कळ्ळां। आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत महामंडळ परत एक फावट कारणा दाखय नोटीस जारी करतले आनी कायद्या प्रमाण कारवाय सुरू करतले। मजगती इमारत मालकांक अहवाल सादर करपाक कांय वेळ दितले आनी हे करपाक अपेशी थारल्या आपत्ती वेवस्थापन कायद्यान खाला योग्य ते प्रक्रिये उपरांत इमारतींत रावप्यांक कायदेशीर रित्या कशें भायर काडप हे थारायतले।